नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांनी उपास केला खर। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा सरकार चर्चेक तयार। सोसायटी वाल्यांकूच घेतले, मात्र लेखी उतर दिवपाची अयोग्य प्रथा सुरू करपाची ना। गोयच्या टॅक्सीवाल्यांचेर पुलिसांची नजर। दिल्ली युबर कॅबांतल्यान बलात्काराच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय टॅक्सीवाले आनी कॅबवाल्यांची चौकशी। बायलांक कागाळी खातीर खास मेल अकाउंट। सागर कवचान गोयचे मंत्रालय आनी विधान भवनाची सुरक्षा व्यवस्था घाली वाऱ्यार। सचिवालयाचे मागीलदार आनी वंटीवेल्यान उडी मारून विधान भवनाच्या वाठारात 2 डमी बॉम्ब। पर्रीकारान गोंयान घाला गोंधळ केल्यात कोफुसावा। कूळ कायद्यांतली दुरुस्ती कूळ आनी भाटकार दोगांच्या बऱ्यांची न्हय। कायदो सुव्यवस्था हाल्ल्या, पुलीस हालनात, काँग्रेसीची टिका। आनी कोलकातात FC गोवा आड एथलेटिको कोलकाता ISL मॅच 1-1 बादाबाद। गोवा दुसऱ्या सुवातेर। गोवाचे सेमीफायनली येता कोलकाता आड 14 आनी 17 तारखेर। खबरो विस्तारान। रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांनी बुधवारासान उपास खर केला। उपासाक बशिल्ले कामगार म्हणटात कितेंय बरें वायट जाल्यार जबाबदार मुख्यमंत्रीच आसतलो। काँग्रेसीच्या काळात पर्रीकारानूच तांकां आंदोलनाक फूस लायली, मात आतां BJPचे सरकार आसूनय न्याय मेळना म्हणून कामगार बोवाळ मारतात। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा सरकार आंदोलकांकडे चर्चेक तयार आसा। सोसायटीचेच कर्मचाऱ्यांक महामंडळाचे वेकन्सीत घेतले, मात असले लेखी उतर दिवन अयोग्य प्रथा आपल्यांक सुरू करपाची ना। रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपास करपाचे थारायला। आझाद मैदानार बुधवारसावन 8 कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपास सुरू केलो। काँग्रेस सरकाराच्या तेंपार पुती गांवकारांक फुडें काडून खंय पर्रीकारानूच ह्या कामगारांक आंदोलन करपाक सांगिल्ले। आता BJPचो सरकार येवनय प्रश्न सुटना। तेन्ना आमकां पर्रीकार सरकारान आमकां तेच्या कॅबिनान आपयलें आनी आमकां युनियन काडून दिलो पुतू गांवकार जेन्ना आमकां काडून दिलो पळय न्हू, तेन्ना आमकां एसेंब्ली चालू आसली पळय न्हू, तेन्ना मोर्चा घडया म्हूण सांगलें। रावले पळय न्हू, लास्ट कलेक्टरान सांगलें म्हाका कितें सगल्या भुरग्यांक घेवन तूं वच, नाल्यार आमी तुमकां अरेस्ट करचें पडटलें। भुरग्यांक म्हणपाक लागले आमी वचपाच्या हितून येवना, आमी कितें तें आतांच करुया। सो आमकां तेंच्यांनी सोमते येयले आनी सालिगांव भितर अरेस्ट करून उडयले। आनी थंयसून आमकां पर्रीकारानूय कांय स्टँड दिलो ना आनी पुतू गांवकारानूय आमकां तोंड दाखयलें ना। सरकार जर भावना तुमच्या मुखार जाल्यार तुमी आमी हालपाना, अशेंच रावतले पासून। हांगाच आसा आमी 10 दीस जाले। घरा कडले आपयना तुमकां? घरा कडले सगळे रडटा। म्हजो चेडो बोर्डींग सोडून आतां हो पळय इस्कॉल सोडून हांगा येवन रावला। कोणाचोच आदार ना। म्हाज्या हेजेर म्हाजें घर चलता। रोखडी ड्युटी जॉयन करता, फक्त आमकां लेखी बरोवन दिवपाचें तेणें आमकां सगळ्यांक भितर हें कन्फर्म करता म्हणून। ना जाल्यार जो मरसर आमी हांगा सोडटली। आमी कितके दीस जाले आतां CMाक सांगता, पण अजून मेरेन आमची काकूड येवंक ना। बाय चान्स आमी हांगा थंड सुद्दां जाली जाल्यार आमी GMCन वयची ना। कितें करपाचें तें हांगा करपाचें आमकां। आनी आमकां कितें जालें फक्त ते CMाचेर येतलें आनी कोणाचेर येवचें ना। वेन आय से आय मीन इट। त्यामुळे म्हजेर विश्वास दवरचो। लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर दवरपाचो ना जाल्यार गोंयच्या CMाचेर दवरचो आनी ताणें फाल्यां वचून कामाक लागचें। जाय जाल्यार 5 जाणांनी 10 जाणांनी म्हजे कडेन चर्चेकूय येवपाक हरकत ना। जाल्यार हांवें चुकीचे पायंडे घालून चलना। हांवें जर हांकां बरोवन दिलें जाल्यार फाल्यां दुसरे खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टरा कडले म्हजे कडेन कित्याक येवचें ना, कारण ह्या राज्यांतले आमी। सांगणाऱ्यांनी जे येवन फुलयतात ते उपोशणाक बसनात। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। गोयचे कॅब्स आनी टॅक्सीवाल्यांचेर पुलिसांची नदर आसतली। दिल्ली युबर कॅब टॅक्सीवाल्यान केल्ल्या बलात्काराच्या फाटभुंयेर गोयचे पुलीस टॅक्सीवाल्यांच्या बाबतींत सादूर जाल्यात। सगळ्या टॅक्सीवाल्यांची फाटभुंय तपासपाचें पुलिशेन थारायलां। टॅक्सी एजन्सीचे डॉक्युमेंटूय पुलीस तपासतले। बायलांच्या बाबतींत कितेंय बरें वायट घडल्यार पुलिसांकडेन कागाळ करपाक म्हणून पुलिसांनी ईमेल अकाउंट सुरू केला। 19 डिसेंबरा सावन सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बायला पुलिसांचे खास सेक्शन आसतले। Individual people have been given license by the transport department. So what we'll write to transport department with a request that kindly send the name of all the drivers whom the license has been given for the police verification. So we will conduct police verification free of cost to the department. But suppose somebody hire bike or motorcycle or car or whatever it may be,
So that is for the in reference to anti-terrorist fund. Suppose कोई उसको बाइक लेकर के या कार रेंट पे लेकर के उसको कोई बम प्लांट कर ले, कोई छोड़ दे बीजू मार्केट में, सो देन लेटर ऑन हमें पता नहीं लगता ये गाड़ी कौन लेके गया है। सो उसको जो पहले बिफोर गिविंग ऑन हायर बेसिस वो उसका सारा का सारा उसमें फॉर्म में ले लेंगे, नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, गोवा में कौन सा होटल में रुका हुआ। गोय पोलिसांनी बायलां खातीर खासा ईमेल आयडी तयार केल्या। संवसारीक मानवाधिकार दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या एका कार्यावळीत IGP सुनील गर्गान ह्या ईमेल आयडीचे उक्तावण केले। womanhelp.goapolice@nic.in ह्या आयडीचेर ईमेल धाडून खंयचेय बायलेक पुलिसेन कागाळ करूंक मेळटली। गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर 19 डिसेंबराच्यान बायलां खातीर खासा विभाग आसतलो अशें IGP सुनील गर्गान ह्या वेळार उलयतना सांगले। बायलांच्या प्रश्नाविशीं पुलिसांक खासा प्रशिक्षण दितले। मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले आगे बढ़ करके अगर किसी की शिकायत एक आती है और उसका डायरेक्ट काम नहीं भी है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भी वो उसको हेल्प करेगा उसी समय। संवसारीक मानवाधिकार दीस कार्यावळीक आयिल्ल्या लोकांनी ह्या वेळार कांय सुचोवण्यो केल्यो। कायदे जायते आसात, मात तांची अंमलबजावणी जायना अशें सामाजीक वावुरपी सबीना मार्टिन्सान सांगलें। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। घेवया एक विराम।